की आयज जे काल जे वाळपयचो आमदार जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे यांनी काही प्रमाणात जे जमनीबद्दल जे स्टेटमेंट केल्या काल कितें सांगलेलें आसा ते लोकांची दिशाभूल करणारे आसा आणि त्या संदर्भात आम्ही खास करून आमचे जे सत्तरीतले जे भूमिपुत्र आसा त्यांची आम्ही एक पत्रकार परिषद आपयल्ली आसा आणि काहीशे मोठे विषय आमचे जमनीचे गेले 60 वर्सां पडलेले आसा ते तसेच आयज पर्यंत लोकप्रतिनिधी सोडिल्ले ना आणि त्याबद्दल लोकांची दिशाभूल करपाचें काम हो जो वाळपयचो आमदार आसा विश्वजीत राणे तो करता आणि तेज्या खातीर आमी जरी तेणी कितली दिशाभूल केली तरी ते लोकांक आतां पडपाचें ना लोक जागृत जाल्ले आसा आणि लोक फाल्यांच्या जो 26 तारखेचो मेळावो आसा आपली रॅली आसा आमची जी जमनी संदर्भात तेतून मोठ्या प्रमाणात सहभागी जातले आणि हांव आव्हान करता की कसलेय दडपण न घेता कसलेही कोणाच्या दडपणाखाली न येता मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी सहभागी जावचें. जे मंत्री येयल्ले तेंच्यांनी एक पत्रकार परिशद घेताना आनी एक विशय केलो की जे एनक्रोचमेंट आसा आमची घरां आसा ती आमी नांवार ना असो विशय जालो जेन्ना तेंचे तकलेन येयलो तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें कितें की लोकांनी अर्ज करूंक जाय म्हणून तेंच्या हांव निदर्शनाक हाडूंक सोदतां की आयज पर्यंत 70च्या लोकांनी 3000 वयर अर्ज केल्ले आसा सरकारी जमीन मागोवपाक जी तेंच्या पिढ्यान पिढ्या ताब्यान आसा. पूण कलेक्टर कितें करता जे कोणी जर ग्रांट मागले जाल्यार तो रिपोर्टाक तलाट्याच्या रिपोर्टाक मामलेदाराच्या रिपोर्टाक आनी फॉरेस्टाच्या रिपोर्टाक धाडटा आनी तेंचे जशे पॉझिटिव्ह सुद्दां रिपोर्ट येयले न्हू जाल्यार तो ती फायल काडटा आनी स्क्रॅपाक उडयता. म्हणून अश्यो 3000 वयर केसी डिसिजना शिवाय पडलेल्यो आसा. मग जर ह्या आमदाराक खबर ना जाल्यार तेणी सारकी स्टडी करची आनी तो म्हणटा कितें तो जे कांय लोक आसा ते मिसगायड करता म्हणटा. आतां जे कांय लोक म्हाका दिसता जे कांय लोक जे आवाज उठयता ते खरे स्वाभिमानी लोक आसा तांकां कोण कितें अशें बाबा ते राजकारण करिना तांकां दिसता 70च्या जो मूळ विशय आसा तो सॉल्व जावंक जाय असो दिसता. ते मिसगायड करिना हेंच्यांनी 60 वर्सां लोकांक मिसगायड केल्या. फारीक करतालो न्हू 20 वर्सांचे एकदम फारीक करीत जाल्यार ताका मालकी मेळटाली पूण हे मालकीचे जमनीक आमच्याच आमदारान एनक्रोचर करून उडयले. म्हणून हेंच्यांनी जे जमनीचे प्रश्न सगळे क्रिएट केल्या पळय ते हेंच्यांनी केल्या आनी जे आवाज उठयता ते लोकांक भडकयना तो खरो विशय मूळचो आमचो आसा तो लोकां कडेन मांडटा. ताका लागून हांव तुमच्या मार्फत परत एकदां सगळ्या 70च्या भावांक उलो मारतां आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेच्या निमतान की 26 तारीख 10 वरांचेर आमी मोठ्या संख्येन हातवाडा म्हणटा थंय जमोया आनी आमची शक्ती दाखोवया. आमचो आमदार हे कितें म्हणटा तुमी भिवो नाकात हांव आसा तुमी भिवपाची कांयच गरज ना. तसोच तेजो बापूय म्हणटलो म्हणजे आमचे प्रताप सिंग राणे तुमचे मी कोण खातलो रे हांव घेवन वयतलो. हांव ताका आतां अशें विचारता तुका राजकारण घेवन जवळ जवळ 50 वर्सां तरी जालीं. ह्या 50 वर्सां तुवें केलें कितें हे आमच्या सतर्काचो कितलो उद्धार केलो तुवें. 2 फॅक्टरी हाडले आनी खंय एक धरण मारलें म्हणून ते विकास जायना ताचो. आमी आयज हांगासर जमनीक तळमळटा आमकां घरां बांदपाक जागो ना आमच्यो जमनी तुवें काडून घेतल्यो. मागीर हेचेर तुवें 50 वर्सांत राजकारण रावन आमचो फायदो कितें केलो. काँग्रेस एके रातीक तो बीजेपीक गेलो की म्हाका रोड मारून ताका एके रातीक काडटा पूण आमची 60 वर्सां जमनी आमच्या नांवार येवपाक तुका खबर ना. तें कितें अर्थ चल्ला तेंचे कडेन. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की हेचेर विचार करचो जमनीचेर. आमच्यो जमनी ज्यो आसत त्यो आमचे खंयचेय परिस्थितींत ह्या वर्साक तर आमकां मेळोंक जायो. तुका जाय तेन्ना न्ही तूं आमकां फसोवन आयुश्य उरपलें बापाय पूण आतां तूं तें करूं नाका. तुज्या हातींत घेवन ह्या वर्साक भितर आमकां जमनी करून दी तर तूं खरो आमदार. हे जर ताका ताकद नसत जाल्यार राज्य भायर सर.